सगळीं आमी उबी रावया. याज्ञिक सेवक भितर सरतना आमी गायन घेवया A15 पेज 5.
पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमच्या देवा बापाची कृपा, जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या बाबा मुळीनो, ओ सांजेचो निमाण्या ब्रेस्ताराचो समारंभ व्हड्या दोबाज्यान समारंभूंक आमी आमच्या फिरगोजीच्या इगोर्जेन सगळीं जमा जाल्यो. आज 3 व्हडले गूट पवित्र सभा समारंभता. पोरोम संस्कार हाची स्थापणी, याज्ञिकपणाची स्थापणी आणि जेजूची मोगाची आज्ञा. वरोसभर हे गूट आमी दिसाच्या दिसाक समारंभता आणि अदीक करून आयताराचे समारंभता. आख्या वर्साक 50 आनी 2 आयतार आहात. हे 3 समारंभ जे आमी आज, फाल्यां आनी मागीर परवां रातीक समारंभतल्या, ते 3 समारंभ आयताराच्या आयताराक हाजीर जातात आनी हो आयतार सातोळ्याच्या दिसांत हाजीर जाता. हे भाशेन हे मुख्य गूट जेजूच्या पास्कांच्या गुटाचे आमी समारंभ म्हूण आमी दैवीक जिवितांत वाडटा. हो समारंभ करूंक आमी एकठांय जाल्या. व्हडलो समारंभ तो. आनी ह्या पासो देवाक दिन वासुया. तो आपल्या पुता उदेशी आमची सोडवण चालू दवरीत आसा देखून. आनी सोडवण चालू दवरून आमकां दिसाच्या दिसाक पवित्र करीत आसा देखून. हे मनान धरून जेजूची निमाणी गणितां आमी आज हांगा हाजीर करतल्यो. जें कितें तो कुर्सार करचो आसलो तेंच तो निमाण्या ब्रेस्तारा दीस हाजीर करता. आनी देखूनच हो निमाणो ब्रेस्तार जावन आसा चावी पास्कांच्या गुटाची. तरी फावो ते परी समारंभूंक आमचें पाप ओळखून घेवया आनी ताचे लागीं एकामेका लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा मुळीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान, चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बाकी येवन सदांच सांकवार मरेन सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा मुळीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. Shanti Taja Ishta Samswari
प्रार्थूया. भूमोगाळ बापा, आपकुशेन मोरण सोसूंक आपणाकूच पोरादींग करूंक वेतालो ते राती तुझ्या एकल्याच पुतान आपलो शिमेर नासतलो मोग दाखोवंक शिसाच्या सांगाता निमाणे जेवण केले आनी ते संसार सोरोपुर्यान नवे बलिदान कशें आमीच करचें म्हूण ताणें फॉर्मायले. तीच रातीच्या भोवपवीत जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या. ह्या येद्या व्हडत्या गुटांतले तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग पुरणपोळी बोरतेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या स्वाम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुझे सवयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनां. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देसान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोरजे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्या मेंढऱ्याचे मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्यांक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो. जण एकलो कितले खातलो ते पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय ते थारावचे. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेर पर्यंत ते जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल परजां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटली. मागीर ताचे इल्ले रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांच्या दोनूय कवळांचेर आनी उमऱ्यांचेर ते लावचे. ते राती ते मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. खोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन ते मांस खावंक जाय. तुमी ते जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वांडो घालात
हातांत एक दांडो घेयात. वेगी वेगी तुमी तें जेवण कोत्तल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकांचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव वेतलो आनी सगळ्या मालगड्यांक जिवेशी मारतलो. मनशांक तशें मनजातीक आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवांक हांव कास्त लायतलो. हांव तो सर्वेस्पोर. तुमी रावतात ती घरां दाखोवंक हे रगत जातले एक खुणा, आनी ते रगत दिश्टी पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास्त लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समरमतल्यात, सोस्तीचे संस्थीक. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब जावन हे पोरी जातलो. ही दिन वासनेची खास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. सगळीं म्हणुया. वासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. ही वासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण मोलादीक. हांव तुजो चाकर, तुजे चाकरणीचो पूत, म्हज्यो सांखली तुवें तोडून वासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दीस वासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगावण्यो वासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. पाकियोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या कडली हांवें शिकवण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. हे म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हे पात्र
म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो कोरार तुमी तांतले पियेतात तितलेय पावटी ते म्हज्या उगडासाक कोरात देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितलेय पावटी सोमी हे पर्यान ताचें मरण तुमी परगोट करतात देवाचें उतर हे शुभ वर्तमानाक आमची कालचां मनां तयार करूंक उबी रावया हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात Survespor तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या पास्कांचे पोरबी आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो सदां मोग केलो पूण आतां सोबुरनायेन तांचो मोग करूंक दाखयलो ताचें रातचें जेवण चलतालें जेजूचो गात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमांवच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घाल्लें बापान सगळें आपल्या हातान दिलां आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो उपरांत एक तोस्तांत उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो तो शिमाव पेद्रू सोरशी गेलो पेद्रून ताका म्हणलें सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय जेजून ताका पोर्तिपाड केलो हांव करतां तें तुका आतां सोजमोना पूण मागीर सोजमोतलें पेद्रून ताका म्हणलें म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कोदींच दिवचो ना जेजून ताका परतून म्हणलें हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना शिमाव पेद्रून पोर्तिपाड केलो तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांयच न्हय बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धू जेजून ताका म्हणलें नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो तो सगळोच नितोड आसा तुमी तर नितोड आसात पूण सगळे नात आपणाचो गात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो त्या पासत ताणें म्हणलें सगळे तुमी नितोड नात ताचे पांय धुवन जातूच आपलीं आंगवस्त्रां घालून जेजू आपली सुवातेर परतून आयलो ताणें म्हणलें हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी सोजमल्यात मूं
तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रीतीच्या बाबा मुळीनो, आज जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ आमी करूंक एकठांय जाल्यो. पोरगोट जालां ते बायग्योन जुआवांचें शुभ वर्तमान. बायग्योन जुआव आपल्या शुभ वर्तमानांत जेजून जेवणार बसून परम संस्कार घडलो ताची खबर करिना. उरलोले शुभ वर्तमानकार हें सांगतात, निमाण्या जेवणार जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिन वाचलो, ताणें उंडो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. ह्यो चार क्रिया, आमी ताका क्रिया म्हळ्यार एक्शन्स. टेकिंग ऑफ द ब्रेड, गिविंग थँक्स टू गॉड, ब्रेकिंग द ब्रेड and distributing to his 12 apostles are the four actions of Jesus that are done in the second part of the Eucharistic celebration. Poilo bag देवाच्या उतराची समारंभणी. ते पासत हांव सदांच तुमकां म्हणटा, दिन वासनेचे बलिदानाक दोन आल्तार आहात. एक देवाच्या उतराचो आल्तार आनी एक देवाचे कुडीचो आल्तार. आनी ते पासत हांव यात्नीक कसो दोनूय आल्तार बराबर दुपायता, कित्याक दोनूय आल्तारांक तितलेंच मोल आहा. एका आल्ताराक तावन देवाच्या उतराची मोडणी जाता. देवाचें उतर आमी तुमकां मोडून दिता. केन्ना केन्नाय तें हांगासान मोडूंक जाता. हाका आमी म्हणटा प्रेसिडेन्शियल चेअर, from where the main celebrant as the president of the celebration presides. This chair has got authority of proclamation. From there, the parish priest proclaims the word of God. A very important cathedra म्हणटा ताका. ओ तुयतावन करूंक जाता, ओ हांगातावन करूंक जाता. पूण चडशे आमी तुयतावन कोत्ता, देवाच्या उतराच्या आल्तारार तावन. आनी ते जाले उपरांत उरलोली चार क्रिया हांगा जातात. जेजून उंडो घेतलो हें जाता दाना तयारेच्या वेळार. ताका आतां ऑफेट्री म्हणनात. थोडी लोक आजून ऑफेटोर म्हणटात, ऑफेट्री म्हणनात. दाना तयारेच्या वेळार. आनी त्या वेळार मिसाचे भेटेमध्ये आनी यात्नीकपणाच्या मुयण्यारपणामध्ये खोल संबंद आहा तो आमकां दिश्टी पडटा. बिस्प साहेब आमकां यात्निकांक माकडी दिता आसतना अशें म्हणटा, पोरजेन ओ बावार्थ्यांनी हाडलोली दानां घे, तूं आतान घेताय ताची देख घे आनी कुर्सार किडायलोल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं दी. लोकांन हाडलोली दानां घे, तूं कोत्तलोय तें समजून घे, तूं आतान घेतलोय ताची देख घे आनी कुर्सार किडायलोल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावचें. सगलें हांगा आटापलेलें आसा. ही दानां लोकांनी ओ बावार्थ्यांनी हाडून आमच्या हातांत दिवंक जाय. ही मेजार तावन येनात ती. सांकिस्तांव ऑल्टबॉयज हाडिनात.
लोकान हाडलोली दानां घे, तूं कोत्तलोय तें समजून घे, तूं आतां घेतलोय ताची देख घे, आनी कुर्सार किडायलोल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावचें. ह्या उतरांनी यात्नीकपण आनी मिसाची भेट हांचे मदें खेरीत संबंद आसा हें पवित्र सभा दाखयता. ते पासत ही मिसाची भेट ओ ताका आमी म्हणटा दिनवासतेचें बलिदान यात्निकां भायर तें भेटोवंक जायना. आनी कसलो यात्नीक? संस्कारनी घेतलेलो यात्नीक. तुमच्या बावतिजमाच्या दिसाक तुमी यात्नीक जाल्यात, तुमी प्रवादी जाल्यात आनी तुमी गवळी जाल्यात. हें आमचें सादारण कार्य. प्रत्येक क्रिस्तांव एक यात्नीक, प्रत्येक क्रिस्तांव एक प्रवादी, प्रत्येक क्रिस्तांव एक गवळी. हें सादारण मुण्यारपण. पूण आमकां यात्निकांक मुण्यारपण दिलां तें पवित्र तेलाचे माखणे उदेशीन दिलां. ही जावन आसा अंतर तुमच्या यात्निकपणा मदें, तुमच्या प्रवादी कार्यामध्ये, तुमच्या गवळीकपणा मदें आनी आमी जांकां बीस साहेबान माखणी दिल्या हात दवरून आनी आमच्या हातान तेल काडून क्रिस्माचें तेल, ही जावन आसा अंतर. पूण हे मागणें जे बीस साहेब आमकां उंडो दिता आमच्या हातान आनी दाकार सोऱ्यान भरलेली काल्स दिता, ह्यो दोनूय वस्तू आमच्या हातान दिवन ही उतरां म्हणटा. ते पासत मिसाची भेट जी आमी कोत्ता ती बेश्टी कोणाच्यानूच करूंक जायना. चुकीचे शिकोवण भायर सरलेली आहा. 1980 वर्साक ही चुकीची शिकोवण भायर सरली आनी जायते जाणांन अशें म्हणलें मिसांवांच्या गांवांनी जूंय यात्नीक नान थंय बावतिजमाचें यात्नीकपण देव वयर काडटा आनी कोणूय गृहस्थी मनीस उंडो सोरो घेता आनी ती संस्कारून त्या पोरचेक वांडटा, कित्याक यात्नीक ना. 1980 वर्साक पाप साहेब जोआंव पावलो दुसऱ्यान हाचे वयर शिकोवण दिली आनी हे शिकोवणेंत ह्या डॉक्युमेंटान ताणें सांगलें तशें करूंक जायना. फकत यात्निकांनीच मिसाची भेट भेटूंक जाता आनी संस्कारलेले यात्नीक कोणूय होकदार लोक तांचेर हात पाठयता. आमी जेजून निमाण्या ब्रेस्तारा दीस कितें केलें तें आमी हांगा कोत्तल्यो. मोगाची आज्ञा दिवचे दिवन ताणें आपल्या बारांचे पांय धुले. एक कुणावन आज आमी दोगूय पांय धुतले. 6 जाणांचे हांव धुतलो, 6 जाणांचे पातकूर धुतलो. म्हणजे हीच जेजूची आज्ञा सांबाळूंक आनी हें जेजून दिलां तें व्हडलें दान आमी सदांच चालू दवरूंक. मोगाळ भांबडिनो, हें जेजून आपणाचें दान केलां. आपले कुडीचें रोगताचें, आपल्या जिविताचें तें दर एका मिसाच्या बलिदानांत हाजीर जाता. आनी यात्नीक जेजू मुस्तकाक हाजीर कोता जाल्यार तुमी जेजूची कूड जावन आसात. तुमी जेजूची कूड आनी यात्नीक जेजूचे मस्तक. The priests represent Jesus as the head of the body and you are his body. So we are present as the head and the body. Mostok आणि कूड आणि ते पासत यात्नीक मुदल्यान येता. इल्लो इल्लो यात्नीक हे जेजूचे गुदार्थ कुडींतल्यान दिश्टी पडटा आणि तो हे गुदार्थ कुडींतल्यान एकठांय जावन मस्तकाची सुवात घेता आणि तुमकां जेजूची कूड कशी दवरता. आणि ही मिसाची भेट आमी सगळीं बराबर समरुमताव. आदीं प्रायवेट मीस पाद्री कोत्तालेत, आतां ही गरज मातयेन काडूंक ना. व्हडले व्हडले कॉलेजींनी जंय 200-300 पाद्री जे येतात तांकां
दोन सोयेक दितात, एक सकाळचे मीस, एक सांजेचे मीस आसूंक जाय जो पवित्र सभेक एके भाशेन खुणायता ह्या प्रायवेट मिसान. ते पासत सगल्यांनी बाराबोर समोरमणी करूंक जाय आनी ते पासत हें सहो बलिदान पवित्र सभेन भितर काडला. याज्ञीक दुसऱ्या याज्ञिका बराबर एकूच बलिदान भेटयता. जायती मिसांनी तें एकूच मीस, पूण इंतेसांवां जायती पूण मीस एकूच. 4 पाद्रे आसल्यार 4 मिसां जायनात. एकूच मीस पूण 4 जाण सहो बलिदानांत वांटो घेतात आनी 4 इंतेसांवां घेतात. इंतेसांव वेगळीं पूण मीस एक. हे भाशेन पवित्र सभा कोत्ता. पयलीच खबर मिसाचे भेटेची आयचें दुसरें वाचप बायगेवन पावलूचे कोरिंतकारांक बरयल्लें आमकां दिता. ही जावन आसा पयली खबर बायगेवन पावलू बरयता. बायगेवन पावलू जेजू बराबर नासलो. ताणें इतिहासीक जेजूक पळोवंक ना, पूण जें ताणें पळयलें दुसरे आपोस्त करतात ताची ओळख घेवन तो ही शिकोवन दिता. पयलेच फावट नव्या कोरारांत ही खबर मेवता. कित्याक बायगेवन पावलूच्यो चिटी पयल्यो बरयल्यो, शुभ वर्तमान उपरांत बरयली. शुभ वर्तमानांत मार्कूचें शुभ वर्तमान पयलें, मागीर मातेवाचें, मागीर लुकासाचें आनी शेवटी जुआंवाचें. जुआंव ताणें उस्तरां बरयलां देखून हें शुभ वर्तमान. आपल्या शुभ वर्तमानांत जे आमी आज परगट केलां थंयसर एक घडणेची खबर करिना. जेजून उंडो घेतलो, बापाक दिन वाचलो, ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. हें फकत मार्कूस, मातेव आनी लुकास दिता, जुआंव दिना. कित्याक जुआंवचें शुभ वर्तमान जायतो तेंप उपरांत बरयला. आनी जुआंव बरयता तेन्ना ही एक संवय जाल्ली. आपोस्त उंडो घेताले, देवाक दिन वाचताले, ते मोडटाले आनी बाराबर परचेक वांटताले. ही संवय जाल्ली देखून बायगेवन जुआंव बरयना. ही संवय जाल्या. पूण 6व्या बेस्परान बायगेवन जुआंव आख्खी सोजमोणी बरोवन दिता आनी समजोणी अशी बरोवन दिता. जो उंडो हांव तुमकां दितलो तें म्हजें मांस, जी पिवण हांव तुमकां दितलो तें म्हजें रगत. हे म्हज्या उगडासाक करात. दोनूय उंडो मोडून आनी रगत घेवन हे म्हज्या उगडासाक करात. हे जिवांव पयलींच दिता. आनीक जिवांक गरजेचें तें आयज आमी वाचलां तें जेवणार आसतना जेजू उठ्ठा, आपलें आवरण काडटा, आपल्या पेंगटाक रुमाल बांदता, तोस्तांत उदक घेता आनी आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागता. हें जिवांवूच दिता. आनी देखूनच आज जिवांचें शुभ वर्तमान आमी परगट्टा. ही घडणी जेजून केल्या ती ह्या मेजार केली. आनी ह्या मेजार कसलें जेवण आसचें तें आज पयलें वाचप सांगता. सुटकेचें पुस्तक आमकां सांगता भाजून रांदलोल्या मेंढऱ्याचें भाजलोलें मांस खावचें, रोस्ट मीट, लॅम्प मीट कोणाचेंय न्हू. ओ मेंढरो सांबाळून दवरतात पास्कांकूच मारूंक. ओ मेंढरो निश्पापी मेंढरो, ताका पाप करचे आदीं सांबाळून दवरला, कित्याक पापा विणें मेंढरो खावंक जाय. ओ मेंढरो, एका वर्साचो मेंढरो बोकडुलोय जावं येता, बोकडोय जावं येता, बोटकुलो धाकटुलो. तो भाजूंक जाय, रोस्टेड. It should be roasted because there was no time for the Israelites to cook a very good meal. ना, तांकां वेळ नासलो. तांणी धांवून धांवून वचूंक जाय आसलें. ते पासत तो उजार भाजलोलो मेंढरो. ताच्या बराबर फूग नासलोले उंडे, अनलिवन ब्रेड
कित्याक फूग घालूंक आनी वेळ ना, उंडे भाजूंक ते फुलोवंक वेळ ना. वेगोवेग हें जेवण करूंक जाय. फूग नासतले उंडे आनी फूग नासतले उंडे रिफायंड ब्रेड कसो जाल्यार क्रीम क्रेकर्स बिस्किट्स आहात तसले तूं जुदेवांगेर वचत जाल्यार जुदेव तुका फूग नासतले उंडे क्रीम क्रेकर रिफायंड ब्रेड रिफायन केल्लो ब्रेड तो न्हू जाल्यार तो हातीनूय करूंक जाता. आमी भाकरी करता पोय करता तुमी म्हाका इल्लें कन्फ्यूज जावं जाता. आमी चपाटी म्हणटा तांकां तुमी भाकरी म्हणटा. त्यो भाकरी आमी कोयलाचेर आत मारून तेल घालून भाजतात तांकां आमी भाकरी म्हणटा साश्टीकार. असली भाकरी जी फूग नासतना भाजलोली ती घातली, ती हाडलेली जेजूक. आतां आमी होस्ट उजार कोता रिफायंड ब्रेड. द होस्ट दॅट वी यूज इज रिफायंड ब्रेड. मागीर तुंय कोडू भाजी पालो तुमी आयकलां. हें जेवण कोडू भाजी पालो घेवन तुमी खावंक जाय. कित्याक कोडू भाजी? कित्याक इस्रायलाचे जिवीत इजिप्तकारांनी कोडू केल्लें, तांकां वावराक लायलेली, तांकां पिडापीड दिल्ली. आचो उगडास करूंक तांकां सांगतात कोडू भाजी आसूंकूच जाय. पास्कांच्या जेवणाक कोडू भाजी ना जाल्यार तें पास्कांचें जेवण पुराय जेवण न्हू. तातूंत मागीर एक उकडलेलें तांतें आसूंक जाय. हें तांतें कुणां जिविताची म्हणजे तुमचें जिवीत सोंपचें ना. देव तुमचें जिवीत चडयतलो वाडयतलो. आनी ते पासून इस्टराक इस्टर एग दिता तें ताका लागून. बिस्तें इस्टर एग येना. इस्टर एग येता जिविताची कुणां. असलें इस्टर एग बॉयल्ड एग तुवें आसूंक जाय आसलें. ते भायर आनिकूय वस्तू त्यो सगल्यो बारीकसाणी हांव तुमकां सांगना, ह्यो मुख्य वस्तू. त्या भायर सोरो, 4 जिन्सांचो सोरो, एकूच जिन्सांचो न्हय, फेणी न्हय हांव, सोरो, दाकांचो सोरो. 4 कोपां 4 पावटी ह्या जेवणांत ताणें घेवंक जाय आसली. चवथ्या कोपाचेर चवथे कालसीचेर जेजूनी उतरां म्हणलीं. पयली दुसरी तिसरीचेर न्हय, चवथे दिनवासनेचें कोप म्हणटाले ताका. हांव सर्वेस्पराक कितें दितलो? दिनवासनेचें कोप सर्वेस्परा मुखार उबारतलो आनी ताका दिन वाचतलो अशें स्तोत्र म्हणटा. हें तें दिनवासनेचें चवथें दाकां सोऱ्यान भरलेलें पात्र. तातूंत जेजू आपल्या सोऱ्याची आपल्या रोगताची खबर करता. बरी भाशेन हो समारंभ वांटलेलो आसा. ह्यो सगल्यो वस्तू करूंकूच जाय. आनी हांवें काल सांगलां सकाळच्या मिसान इस्रायल परजा पास्कांची परब करता आसतना व्हडलो समारंभ करी, घराक डेकोरेशन करी, सारोन मारी, गैरोन काडी आनी कापेट आसतली तांचे. कित्याक मेजान आसतली ती मेजांचेर जेवण आसतलें. मेजान जेवप, मेजांचेर जेवप येरोपाची सूय. आमकां येरोपाची सूय जाल्या ती दोतोरेर कापेट घालून बॉल्स्टर्स पळय आहात ते रावंड उशी आहात तांचेर लीन करून तांचेर तेंकून जेवण करताले. ते भाशेन जेजूचें जेवण जाल्लें. बॉल्स्टर्स घेवन तांचेर अशें आड पडून जेवण आनी ते कापेटीचेर आसताले. ती कापेट लींप करूंक जाय आसली. कित्याक पोरूंचे फूग नासतल्याचे उंड्याचे कुडके जो तुवें पडल्यात जाल्यार ते आसूंकूच जायनात. पोरूंचें कांय आसूंक जायना. सगळें नवें आसूंक जाय. तुमी पळयलां ताबेरनाकल आमी रिकामो दवरला हाका लागून. आदलें कांयच ना. आज जावन पवित्र सभा नवो उंडो संस्कारता. ते पासत फूग आसलो आदलो उंडो नाका. त्यो किस पुऱ्यो पडटाल्यो त्यो पयले सुवातेर भायर मारूंक जाय आसल्यो. आदलें कांयच नाका. ह्या जेवणान देव नवें जिवीत उक्तें कोत्ता आनी देव आमचें पास कोत्ता. पातकान तावन
कुरपेंत वत्ता काळोखांत तावन उजवाडाक पावयता नेणारपणांत तावन आमकां शाणेपणाक व्हत्ता भिरांतीक तावन बरो मनशांक उबारता हे भाशेन हे आमचें पास्क क्रिस्तांवांचें असलें पास्क जाता आयच्या दिसाक आनी ह्या पास्कांत जेजू शिसांचे बारांचे पांय धुता पांय धुवप हांगा दोन कुणां त्यो एक कुणा उदक बावतिजमांची कुणां उदकांतल्यान मनीस नितोड जाता आनी जेन्ना पेद्रुशी पावता पेद्रू म्हणटा ना म्हाका हात लायनाकाय म्हजे पांयांक हात लायनाकाय म्हजे पांय धुनाकाय जेजू ताका म्हणटा तुका हांव धुतां तूं म्हाका नेगार वेतलोय नांच म्हणटलोय ते आतांच तुजें पातोक धुवन काडटा तुका जुदास ताचो गात घेतलो ताकाय धुता बावतिजमांची कुणां त्या भायर हे उदक कुणां जेजूच्या रोगतान आमची पातकां धुता जाल्यार ही कुणां कुमसाराची कुणां तुमी सगलीं कुमसार जाल्यात ही ती कुणां बावतीज घेतले बगोर ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक जायना कुमसार जाले बगोर मिसांत वांटो घेवंक जायना हे तें जेजू कुमसाराच्या साक्रमेंतान आपल्या रोगतांतल्यान आमची पातकां धुता हिवूय कुणां ती पांय धुवपाची एदे व्हडले संस्कार ह्याच संस्कारांत एके भाशेन तो भितर काडटा बावतिजमाचो संस्कार आनीक कुमसाराचो संस्कार हे दोन साक्रामेंतांक आमी हांवें एक पाट सांगलां मेलोल्यांचे साक्रामेंत म्हणटा दीज सॅक्रमेंट्स are declared by the church as sacraments of the dead. The soul is dead. And when the soul is dead, you have no divine life. When the priest gives baptism, the priest gives life to the soul. This is the symbolism of washing of the feet. When I sin, I fall outside the Christian community. I don't belong to the community. हांव ह्या समुदायाचो वांटेली न्हूय मापातो केला सगळे सोबोन देवा कडेन कातुरल्यात त्याच मापान म्हज्या भाव भयणां कडले सोबोन कातुरल्यात आय एम कट ऑफ फ्रॉम द कम्युनिटी आय कॅनॉट कम इन टू द कम्युनिटी टू रिसीव द बॉडी ऑफ जीसस तेन्ना ओ सॅक्रमेंट ऑफ द डेड जाता आय एम डेड स्पिरिच्युअली So it is through the mediatorship of the priest that you regain eternal life. You gain divine life. You come back to the church. And that's why हांव जायते फावटी सांगता जायते जाण म्हणटात हांव कुमसार जायना हांव म्हजी पातकां इमाजी फुड्यांत वेता आनी तूं इमाजीक सांगता ही म्हजी पातकां कोणे इमाजीन खंयचे इमाजीन कोणाची पातकां भोगशिल्ल्यान तसल्या मनशां कडेन हांव विचारता इमाजिनूच बावतीज दिल्लो तुका तुजी आवय बावतीज घेवंक इमाजी कडेन गेल्ली आनी कसली साक्रामेंताची कुणां तुवें आसा जेजून साक्रामेंत स्थापल्यात हे स्थापणे उदेशी ताचे जिवितान भितर सोदता हांव पातोक केला तूं भायर पडलाय तूं मेलाय पोत्तून भितर येवंक तुका यात्निकाची गरज आसा हें तें यात्निकपण ताचे मदें आनी ह्या संस्कारा मदें खोल नत्य आसा यू नीड अ प्रीस्ट टू कम बॅक टू द चर्च एंड टू सेलिब्रेट द युकरिस्ट एंड टू रिसीव द मोस्ट होली कम्युनियन ओ तो संबोवन ह्या दोनूय संस्कारा मदें मोगाळ बांबडिनो ह्या संस्कारांत आमी बावतीज घेतल्या उपरांत कुमसारा उदेशी आमची पातकां भोगशिल्ल्या उपरांत आमच्यान ह्या मेजा भोंवतणी वांटो घेवन दोनूय मेजां देवाच्या उतराचो समारोप जो आमकां मोडून दिता आनी ताचे कुडीचो समारोप आनी हांगा जेजू आपल्या काळजाचो कुडको दियत मायो काळ दिवंक कोणाक हार्ट एटॅक जावन मोत्तात तांकां दोतोर म्हणटा
मायोकार्डियम हार्ट अटॅक जावन मेला. ओ कुडको जो हांगातावन जी कूड जेजूची तुमच्या हातांनी येतली ती अ पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम, द हार्ट ऑफ जीसस. Not any part of his body, not from the limbs, not from the brain, not from the liver, but part of the heart. आणि हांगासर आमकां ही मोगाची आज्ञा दिता ताचो उगडास येता. मोग काड जावन येता. द हार्ट इज अ सिंबल ऑफ लव. दावे वाटेन आहा तें एक काळीज मोगाचे या मोगाची आज्ञा तो आमकां दिता आनी हेच काळीज कुर्सार फापसोले रोगोत वारोयले आमच्या मोगा पासून. ही ती आज्ञा आमी आज हांगासर उगडास करता. येदो व्हडलो दीस आज आनी होच दीस 50 आनी 2 आयतार हाजीर जाता. होच दीस 360 आनीक 3 दीस हाजीर जाता. होच तो कूट. जेजू कितें कुर्सार करतलो आसलो तें आख्खें तो आज हाडटा. रोगोत कुर्सार वारोयतलो. निमाणें ब्रेस्तारा दीस तो रोगोत वारोयना. म्हजें रोगोत तुमचे पासत वारोवतलें. कुर्सार फाल्यां कितें करता तें आज ते पासत आमी आयच्या दिसाक पवित्र वस्तू होस्ट कविनांच्यो आज आमी त्यो कोत्ता आनी फाल्यां दिता तुमकां. कित्याक फाल्यां मिसाची बॅट ना. 2 दीस मिसाची बॅट ना. आख्ख्या वर्सा मदीं 2 दीस ना. ते पासत हांव म्हणटालो 360 आनी 3 दीस मिसाची बॅट आहा. हे तें व्हडलें भाग आमकां दिलां. आनी ह्याच पासत मिसाच्या बलिदानाचो आमी वांटो घेवंक जाय. आनी सेवे चाकरेचे मन पांय धुवप म्हळ्यार बिस्तो सेवक न्हय. जीसस हू इज द मास्टर एंड लॉर्ड बिकम सर्वंट एंड स्लेव. सर्वंट चाकोर पूण स्लेव गुलाम. सर्वंट इज नॉट अ स्लेव. Slave is bound in chains. Servant is free. And that's the precise symbolism that we have today when we will be washing the feet of these 12 youngsters to show us that we are at a service. And service means to be slaves. Kenosis. Self-emptying of ourselves. मोगाळ बामणीनो, ओ जेजू जो आमचे कडेन उलयला, आपणाचीच उतरांतल्यान मोडणी करून दिला, तोच जेजू हांगा आपली कुडीची मोडणी करतलो. आपली कूड वांटून दितलो आनी आपली कूड आमकां दितलो. ती घेवया आनी आमी ह्या संस्काराचो मोग करुया. यात्निकांचो मोग करुया. यात्निकां उदेशी देव सडवण चालू दवरता हाचो उगडास करुया. यात्निकां पासत मागुया. तांचे नांव पिड्यार केल्ले भोगलेक, तांचेर आड उलयल्ले भोगलेक तांचे पासत मागुया. आनी अशें करून हे आमी 3 दीस सारतल्या. हेंच तेणें आमकां सगल्यांक आयच्या ह्या अमर दिसाक मागुया.
तुम्ही पळयला आमी आमच्या तरणाट्यांचे पांय धुले पुसले तांचो उमाव घेतलो एक नवी वस्त हांवें सुरू केल्या चेर मारला तांच्या पांयांचेर आनी तांची कुडीचेर म्हणजे जेजूचो पोरमोळ तुमी शिंपळावंक जाय आतां आमी तांच्या हातान बांस दितले ते दवरतलेत हांगा खावपाचे न्हय ते तुमी घरा वचचे उगड आसात आनी घरा खावचे तुमच्या
फामिलीच्या वांगड्या बरोबर आनी तांकां एकेरीत आमी सर्टिफिकेट दिल्या उगडास दवरूंक एका काळार हे इगोर्जेंत हे समरमणेन तांचे पांय धुल्ले ती सर्टिफिकेट आमी तांकां दितलो. Gibson Clive D'Souza. Richard Marion Nurunia. Melroy John Franco. Derek Da Cruz. Stalin Anthony John D'Souza. Nashon Romario Nurunia. Eldon Stephen Fernandez. Joven Placido de Souza. Mark Hayden D'Souza. Nicholas DeCosta. Jones Carlos Nurunia. Menino Jesus Rodriguez. सोगली उबी रावया आनी आमची देसवां हे वेळार देवा मोरयांत आमी उबारुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी दर एक मिसाची भेट समोर ओंपतना तेच मिसाचे बलिदान तांच्या दिसपट्या जिविताचे बोल आनी मात जावं आनी दिसा दीस ते पवित्रयेन वाडूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका
आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपलेपण आनी व्हडपण फाटीं दवरून आपल्या हाताखाल आसलेल्या पोरजेची मोगान आनी नितीन सेवा केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या ओस्कोत पातकीक सैमाक लागून देवाचेर आनी आमच्या बा भयणीचेर आमी चुकता तेन्ना संदान संस्कारा उदेशी आमी नितोल जावं आनी हे वरवीं देवीक जिवितान आमी वाडोवंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. भोव मोगाळ बापा, हे आयच्या व्हडा दोबाजीक समोरमणी समोयार आमी आमची देसावां तुजे मुखार दवरल्यान. आमकां पवित्रतायेन वाडूंक ती फाव जाल्यार ती आमकां तूं दी म्हूण तुजे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C26 पेज 39. Sonia, Gesù ti
पयणीनो आनी बाबानो हें आमचें बलिदान सौर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रोगताचो योद्न आमी समोरमताव तितलेय पावटी आमचे सोडवणीचें काम तूं चालू दवरताय. देखून भोगतीपणी ह्या सोडवणीच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संवसार सोरोपर्यान सोडवणीचो फोळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कोश्टां मोरणांचो उगडास घडून दवरलो. आपल्या दोन दुतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कोत नासतल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली सोपून वाक्काणणेंची बोली. ह्या व्हडत्या संस्कारान तूं तुजे पोरचेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच बाबार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण चाकून पुनर्जीवन जेजू सारकें जावच्याक ह्या विचीत जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गींच्या दुतां भोगतां सांगाती प्रितुमेर निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित आत्म्याचे शक्तीन सोर जीव आनी पवितपण उपसता. उदें ती तान वस्तोमते पर्यान तुका एक निर्मूळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सावच्याक तूं पवित कर. ताची चातण्यां पाळून आमी हो संस्कार समोरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची.
तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दोर्मदुतांक दिवून म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्तां बसत तें वारोतले म्हज्या उगडासाक करात त्या कोश्टा मोरणांचो ताच्या नदबरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आतां उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका भेटयता जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्तागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ नदर घाल पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बोर आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं अशें देवाची माई बोबायगोंत अंकवार मरेच्या तुज्या बायगेवन दोन दुतांच्या आनी वैभवी रोक्षांच्या बायगेवंत आंतोनीच्या आनी समेस भोगतांच्या संगता तुवें विंचून काडलोल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरोंतरी मेवतलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगल्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवड्या आनी दोर मुणयाऱ्यां बरोबर तुज्या आपुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कोणवाड्या बापा संवसारान शिंपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावां भयणी आनी तुजे इश्टागोतीन ह्या संवसारांक अंतरलोल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यान घे तुंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासनाक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सुरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेंत पडोवंक दिवं नाका वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडळा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या
बावडताची दिसकार आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक स्वाम्याची शांती सोदां काल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं माई मोगान एकामेकाक आज कुशालकायेच्या दिसाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शेलिये देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर काकूत कोर देवाचे शेलिये देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर काकूत कोर देवाचे शेलिये देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो मेंढरेच्या जेवणाक भाग घेवंक आपयलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे गरजेचे म्हण म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रांक म्हाका लायकी. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is non-Catholic, non-Christian, please do not come forward to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन घेवया D33 पेज 65. जेवण जेजूचे सदांचे जेवण शिजवाचे निमाणे जोरी ते पयले सदांचे दोरी वेगळे निमाणे जेवण जेजूचे
सदाचे जेवण शिसाचे निमाणे तोरी ते पयले सदाचे तोरी दोवेगे निमाणे जेवण जेजूचे गुरुच्या सोपून मोगाचे पाळून माथोर मोड मोगाचे शिस्कोताचे बोन सोम्याचे निमाणे जेवण जेजूचे गुरुच्या सोपून मोगाचे पाळून माथोर मोड मोगाचे शिस्कोताचे बोन सोम्याचे निमाणे जेवण जेजूचे दिसांदिशी जागे कायदा सर्वांचो एकवट उनायता वेगळो जाला पेसो पयता निमाणे जेवण जेजूचे दिसांदिशी जागे कायदा सर्वांचो एकवट उनायता वेगळो जाला पेसो पयता निमाणे जेवण जेजूचे बाबाचो मोग भोगयता जिवाची पोती ते वयता आज्ञाच्या बोलान गोठायता निमाणे जेवण जेजूचे बाबाचो मोग भोगयता जिवाची पोती ते वयता आज्ञाच्या बोलान गोठायता निमाणे जेवण जेजूचे क्रिस्तावा पेटान जागयता तांचो मोग उमेद पेरयता पेण्याचे सेवेक पाठयता निमाणे जेवण जेजूचे क्रिस्तावा पेटान जागयता तांचो मोग उमेद पेरयता पेण्याचे सेवेक पाठयता निमाणे जेवण जेजूचे नवे पास्कोतान आतापता पोतोरी आमकां पावयता बाबाच्या कोपान दवरता निमाणे जेवण जेजूचे नवे पास्कोतान आतापता पोतोरी आमकां पावयता बाबाच्या कोपान दवरता
उबी रावया. प्रार्थुया. सौर पदवीदार देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणान तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तांतून तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सर्गीच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सासणांक दादोशी कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां सुम्याच्या कोश्टांचो शुक्रार सकाळीं 7 वाजता भायल्यान आमच्या कंपाऊंडान कुर्साची वाट आसतली आनी 3:30 वाजता जेजूच्या मरणाचो समारोप आमी सुरू करतले. हाची जबाबदारी आफ्रामीन वाडयान केली. 3:30 हो समारोप मारना कपेलान जातलो पूण इंग्लीश भाशेंतल्यान जातलो आनी उपरांत मागीर आमी जेजूची कूड कुर्सावली देऊन आमी पुरसांव काडटले आनी भायल्यान मागीर आंकवार मरेचे दुखीन वांटो घेवपाच्या मनान आमचो सेरमांव आसतलो. आतां आमी भोव परम संस्काराक ऑल्टर ऑफ रिपोज जंय आल्तार तयार केला थंय व्हरून दवरतले. मागीर 7 मीस जाल्या उपरांत मागीर भेट आसतली. ही भेट ओगेपणी जातली. मागणें करून न्हय, जोण एकल्यान ओगेपणी मागणें करची. आमी आमचे ताबेरनाकल आसा तें फुडें व्हेलां कित्याक पोरू म्हाका लोक म्हणूंक लागलो पातिकार हे वाटेन आहा आमकां ती दिश्टी पडना कित्याक आख्खो कॉरिडोर भरलेलो लोकांन. ते पासत खंयच्याय भायल्यान लेगून रावंक सारकें दिश्टी पडटा हे भाशेन आमी तें दवरलां. आनी मागीर निमाणें ओर जातले 11 ते 12 आनी मागीर आमी दामतल्यो. हे भाशेन ऑल्टर ऑफ रिपोज इगोर्जेन दवरूंक जायना कित्याक इगोर्जेन मीस आहा हो लुगार वेगळो आसूंक जाय. ह्याच मनान तो ऑल्टर ऑफ रिपोज जो हांगा आसतालो तें ताबेरनाकलूच काडलें आनी हे आदले इगोर्जेचें ताबेरनाक रेस्टोर करून दवरलां. आमचें कनेक्शन आदले आमचे हे इगोर्जेक असल्या मनान हो सगळो अरेंजमेंट आमी केला. आज हांव कुशाल भायल्यान LED स्क्रीन घाल्या. म्हाका दिसना इतलो लोक आख्ख्यो कोदेली बोल्ल्यो. आज इतलें जालें जाल्यार फाल्यां दोबरात लोक जातलो. ते पासत आमी तो अरेंजमेंट केला की लोकांक ओतांत रावचें पडटा म्हूण माटोव घातला. हांव नको माटोव आतां एक्सटेंड करूंक जाय जाल्यार कित्याक म्हाका ह्या कोरिदारांत रावतात आनी डिस्ट्रेक्शन जाता. थंय ओदीक बरें आनी तुमच्यान तो लोक ओदीक बरे भाशेन वांटो घेतलो कित्याक थंय येदी व्हडली स्क्रिनीचेर तें येता आनी लोक ध्यान मन घालून थंय पळयता हांगा डिस्ट्रॅक्ट जाता. पूण थंय न्हय. हे भाशेन आमी तो सगळो अरेंजमेंट केला तुमकां एक सहयोग दिवंक बरे भाशेन वांटो. हांव आज कुशाल बरे भाशेन मांडावळीन तुमी वांटो घेतला आनी आमच्यो सगल्यो सिस्टऱ्यो आयल्यो आमकां कुमिन्यांव दिवंक. तेच भाशेन फाल्यां ही व्हडली समारंभणी फाल्यां लोक दोबरात जातलो हाच्याहून चड जातलो. फाल्यां आमी सिस्टरींक आपयतलो. फाल्यांच्या ह्या समारंभणेन जेजूच्या कोश्टांच्या समारंभणेन वांटो घेवंक. आमी गीत घेवया R15 पेज 182. सगळीं
आम्ही गायन घेऊया R35 पेज 194.